दिवचल साखळे रस्त्यावयल्या सरवण वाठारांतले 2 रमलर्स काढल्यात। मात हेर रमलर्स काडपाकडेन आडनदर जाल्ल्यान वाहन चालक अजाप उक्तायतात। गोकुळवाडी वाठारांतले 2 रमलर्स काडून थंय स्पीड ब्रेकर घाल्यात। मात जंक्शना कडले धोकोदायक काडपाकडेन आडनदर जाले। फाटल्या जवळपास 6 म्हयन्याच्यान वादाचो विशय जाल्ले दिवचल साखळे ह्या मुखेल रस्त्या वयले सरवण वाठारांतले रमलर्स काडचे अशी मागणी वाडिल्ली आसतना एक अजापाचो प्रकार पळोवपाक मेळटा। हो प्रकार म्हळ्यार सरवण वाठारांत जे कडेन रमलर्स बसयल्ले तातूंतले 2 कडले रमलर्स काडिल्ले आसा आनी हे रमलर्स काडून थंय स्पीड ब्रेकर घातिल्लो आसा। मात सरवण बस स्टॉपा कडेन आशिल्ले 4 रमलर्स काडपा कडेन आडनदर जाल्ली आसा। 6 म्हयन्यां पयलीं दिवचल साखळे ह्या मुखेल रस्त्याचेर सरवण वाठारांत 6 कडेन रमलर्स बसयल्या। हे रमलर्स बसयतना कसलेंच नियोजन करूंक नाशिल्ल्यान हे रमलर्स म्हळ्यार दिसान दीस वादाचो विशय जायत आसा। ह्या रमलर्सांक लागून शेजारच्या लोकांक रातचो मनस्ताप सोंसचो पडटा। वाहन चालकांकूय बरोच मनस्ताप जाता। रमलर्सांचो आकार व्हडलो आशिल्ल्यान रमलर्सांचेर वाहनांचे सुटे भाग मोडपाच्यो घडणुको घडटात। ताका लागून वाहन चालक नाराजी उक्तायतात। 2 म्हयन्यां पयलीं सरवण जंक्शना कडल्या रमलर्साचेर एक 2 दुचाकी मदीं अपघात जाल्लो। ह्या अपघातांत सरवणच्याच एका तरणाट्याक आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो। ताचे उपरांत तर हे रमलर्स काडचे अशी मागणी परत एक फावट नेटान फुडें आयिल्ली। मात सरवण जंक्शना कडले जे धोकादायक अवस्थेंत रमलर्स आसात ते काडपा कडेन अजूनय कोणाचेंच लक्ष वचूंक ना। हातूंत आतां अजापाची गजाल म्हळ्यार सरवण जंक्शना कडल्यान लागींच गोकुळवाडो वाठारांत बसयल्ले 2 रमलर्स 2 कडले रमलर्स मात 2 दिसां पयलीं काडल्यात। हे रमलर्स काडून थंय स्पीड ब्रेकर घातला। स्पीड ब्रेकर घालतना हे फावो ती जतनाय घेवंक ना। त्या स्पीड ब्रेकराचेर अजूनय धवे पट्टे मारूंक नाशिल्ल्यान वाहन चालकांचो गोंधळ जाता। गोकुळवाडो वाठारांत ज्या पद्दतीन रमलर्स काडल्यात तशेंच सरवण जंक्शना कडल्यान रमलर्स काडून थंय स्पीड ब्रेकर मागणी वाहन चालक लोकां कडल्यान जायत आसा। आतां पळोवचें पडटलें सरवण जंक्शना कडले हे धोकादायक अवस्थेंत आशिल्ले रमलर्स काडटात काय ना ते। गोमंतक टीव्ही खातीर सरवणच्या